नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सायबर एज येवजण पार्सेकार सरकार गुटलायता। भरिल्ली फी भुरग्यांक परत। मायनिंगातले ओटीएसाक नॅशनलायज बँको तयार। युनिवर्सल विमो येवजण एप्रिलांत। मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। पणजे उबो रावपाची बाबुशाची घोषणा शेळयली। बाबूश म्हणटा 2 वर्सां पावपाची ना। कोणाक वावुरतलो काय विचारल्यार काँग्रेसीचें नांव घेना। काँग्रेसीन पणजे फुर्तादाचें नांव केलें क्लियर। पणजे मार्केटांत फांतोडेर उजो। 51 लाखाची फळां, भाजी, फुलां, पुजेचें सामान काबार। 38 स्टॉलांक फटको। फायर ब्रिगेडीन वेले मजल्यावेलीं दुकानां केलीं साल्वार। नामनेची लेखिका साहित्यिक पुरस्कार जैतिवंत माधवी सरदेसाय अंतरली। सामाजिक, राजकीय आनी साहित्यिक मळावेल्या मानेस्तांक दुख्ख। मंगळारा मडगांवांत निमणे संस्कार। आनी 15वी पश्चिम विभागी कॅरम सर्त दादल्याच्या गटांत विदर्भ। बायलांच्या गटांत महाराष्ट्र जिखले। बायलांच्या गटांत गोंय 3रे सुवातेर। महाराष्ट्रान गाजयलें। खबरो विस्तारान। स्कुलांनी टॅब आनी लॅपटॉप दिवपाची सायबर एज येवजण गुटलावपाचो पार्सेकार सरकाराचो विचार चल्ला। भुरग्यांनी टॅब आनी लॅपटॉपां खातीर भरिल्ली फी तांकां परत दितले। मुख्यमंत्री ही गजाल मिडिया कडेन उलयलो। 58 मेरेन ग्रेडीचे मिनावेलो निर्गत कर काडचो म्हूण सरकारान केंद्राक प्रस्ताव दिला। मायनिंगातल्या लोकांक ओटीएस दिवंक सहकारी बँको फाटीं फुडें जातात, मात राष्ट्रीयकृत बँकांनी तयारी दाखयल्या। दीनदयाळ युनिवर्सल विमो येवजण चड करून एप्रिलांत येतली म्हूण पार्सेकार उलयलो। फाटल्या सरकाराच्या काळांतलो एक विशय तडीक लावपाचो यत्न चल्ला। मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिडिया कडेन तातले कांय विशय काडले। स्कुलांनी भुरग्यांक दिल्ल्या टॅब्लेटांचेर सरकाराक कागाळी येवंक लागल्यात। सायबर एज बंद करून पयशे भरिल्ल्या भुरग्यांक ते परत दिवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। येता त्या एप्रिला सावन दीनदयाळ भलायकी विमो येवजण परत सुरू करतले म्हूण पार्सेकार उलयला। 58 मेरेन ग्रेडीच्या मिनावेलो निर्गत कर फाटीं घेवपाचो प्रस्ताव गोंय सरकारान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली मुखार दवरला। अर्थ मंत्रालय सकारात्मक प्रतिसाद दितले म्हूण सरकाराक दिसता। मायनिंगातल्या लोकांक म्हूण केल्ले ओटीएस येवजणेचेरूय पार्सेकार उलयलो। राष्ट्रीयकृत बँको येवजण चालीक लावंक तयार आसात। सहकारी बँको फाटीं फुडें जातात। पार्सेकाराची बँका बरोबर 23 डिसेंबराक बसका जातली। सहकारी बँकांकडेनूय मुख्यमंत्री उलयतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। पणजे पोटवेंचणुकेक रावपाची बाबुशाची घोशणा शेळयली। पणजे रावतलोच म्हूण सांताक्रूजचो आमदार बाबुशान गर्जना केल्ली। सोमारा पणजे ताचे पॅनलाचे नगरसेवकांक मेळ्ळे उपरांत पणजे रावचो ना म्हूण बाबूश मिडिया कडेन उलयलो। आमदार जालो तरी पणजेची कामां करपाक 2 वर्सां खंय ताका पावपाची ना। मात वेंचणुकेक काम कोणाक करतलो काय विचारल्यार बाबूश काँग्रेसीचे उमेदवाराचें नांव घेना। इतले मजगतीं काँग्रेसीन सुरेंद्र फुर्तादाचें नांव क्लियर केल्ल्यान पणजे सिद्धार्थ आड फुर्ताद स्ट्रेट फायट जाता। People had expected or would have expected that certain promises what we would make that we would deliver on, and I don't want to be looked as a failure. And in this it is hardly 1.5 years. In 1.5 years we will not be able to implement and deliver on the promises what we want to see, and I don't want to fail the people of Penge. So in this taking this decision, we have decided not to contest this by-election. Sir, is there any pressure from the BJP side? See, I don't work on any pressure. I work on myself. It is my own decision. My conscience has told me that we will, whatever you promise to the people, you will not be able to deliver in this 1.5 years time. So you are going to support a Congress candidate? See, that is when that time will tell. So I will not take any risk. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आमदारकीचो राजीनामो दिल्ल्यान पणजेंत जावपी पोटवेंचणुकेक रावपाची घोशणा आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्ली। अपक्ष म्हूण वेंचणुकेक रावपाची तयारी बाबुशान चलयल्ली। ह्या प्रस्नाचेर भासाभास करपाक सोमारा पणजे महापालिका नगरसेवकांची बसका जाली। काँग्रेस हायकमांडान शिटकावणी दिल्ल्यान वेंचणुकेक रावपाचो विचार बाबुशान बदल्लो आसूंये। इतले मजगतीं काँग्रेस हायकमांडान सुरेंद्र फुर्तादाचें नांव पणजे पोटवेंचणुके खातीर निश्चित केलां।
पणजेची पोटवेंचणूक भाजपाच्या सिद्धार्थ कुंकळकार आड सुरेंद्र फुर्तात जातली हे जवळ निश्चित जाला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक विराम.